नमस्कार. पोया प्राइम खबरो. गोयच्या अर्थसंकल्पान आर्थिक तुटीची परिस्थिती सरकारान अदमास केल्या तशी ना. रिझर्व्ह बँकेचो रिपोर्ट म्हणटा अदमासा परस 3 पट चड तूट पावतली 2000 कोटींचेर. प्रुडंटाचो खासा रिपोर्ट. कुटबण जेटीर धरले कर्नाटकातले 11 ट्रॉलर. आशिल्ले 35. पुलिसांकडे स्पीड बोटी उणे आशिल्ल्यान उरिल्ले फुज्जो. जेटी लागसार नुस्तेमारी करतना धरले. बेतल्यांतले कोस्टल पुलिसांनी केली कारवाय. बायलांवेले लैंगिक अत्याचार आळाबंद हाडपाक कायदे करचे परस केशींचो बेगीन निकाल लावन आरोपींक ख्यास्त करपी यंत्रणा जाय. समाजाचो डबल स्टँडर्ड उपकारचो ना. पणजे परिसंवादात जाणकारांचे मत. फोंड्या ल्हान चलयेचेर विनयभंगाचो प्रकार. स्कुलांतल्यान घरा येतना वाटेर आडावन विनयभंग केलो म्हणून पुलीस कागाळ. पुलिसांनी 24 वरां भितर दुबाविताक केली अटक. आणि पेड्या ग्राउंडार लुसोफोनिया गेम्स घेऊन थळाव्यांचो विरोध. 200 लोकांनी ग्राउंडार येऊन केली निदर्शना. सिंथेटिक ट्रॅक घाल्यार ग्राउंड थळाव्या भुरग्यांक नित्याक खेळूंक मेळचो ना म्हणून विरोध. आता खबर विस्तारान. गोयच्या अर्थसंकल्पान आर्थिक तुटीची परिस्थिती सरकारान अदमास केल्या तशी ना. आर्थिक तूट सरकाराच्या अदमासा परस साधारण 3 पट चड आसतली अशें रिझर्व्ह बँकेचो अंदूचो एनालिसीस रिपोर्ट म्हणटा. अंदूचो अर्थसंकल्प सरकारान उलोवन दाखयला तसो चालीक लायल्यार आर्थिक तूट 20 अब्ज म्हळ्यार 2000 कोटींचेर पावतली. सरकारान अर्थसंकल्पान ती 755 कोटी इतलीच दाखयल्या. रिझर्व्ह बँकेच्या रिपोर्टाचेर पळयात प्रुडंटाचो खासा रिपोर्ट. रिझर्व्ह बँक दर वर्सा राज्याच्या अर्थसंकल्पाचो अभ्यास करून राज्याची आर्थिक परिस्थिती कशी आसा ते मांडटा. अंदूच्या अर्थसंकल्पाचो एनालिसीस रिपोर्ट रिझर्व्ह बँकेन शुक्रारा जाहीर केलो. तातूंतल्यान गोंयची परिस्थिती उक्ताडार आयल्या. नित्याचे येणावळी भायर खर्च करून सरकार मुळाव्यो सुविधा उबारपा खातीर जे रीण घेता तातूंतल्यान अर्थसंकल्पी तूट जाता. केंद्राचे FRBM म्हणल्यार फिस्कल रिफॉर्म्स अँड बजेट मॅनेजमेंट कायद्या प्रमाण ही तूट राज्याचे वट्ट उत्पन्न म्हणल्यार GDPचे 3% वयर आसूं नजो. सरकारान अर्थसंकल्पात हे तुटीचो 755 कोटी म्हणून अदमास केला. मात रिझर्व्ह बँक म्हणटा ती 20 अब्ज म्हणल्यार 2000 कोटी मेरेन पावतली. हे प्रमाण GDPचे 8%चेर पावता. मर्यादे परस जवळ 3 पटीन चड. इतलेंच न्ही, सरकार मुळावे सुविधा प्रकल्पा खातीर म्हूण मार्केटांतले रिणा वरवीं जें भांडवल उबें करता तातूंतले दर 100 रुपयांतले सादारण 5 रुपया सरकार नित्याचो प्रशासकीय आनी कर्मचाऱ्यावयलो खर्च भागोवपा खातीर वापरता. इतल्यान जावंक ना. सरकाराचो बिगर उदरगत खर्चाचें प्रमाण दर वर्सा सुमार 10% वाडटा. फाटल्या 3 वर्सांत हो खर्च 17 अब्जा वयल्यान 22.5 अब्जाचेर पावला. बिगर येवजण खर्चाची तीच गत. हो खर्च फाटल्या 3 वर्सांत 40 अब्जा वयल्यान 52 अब्जांचेर पावला. हो खर्च वर्साक सादारण 8% वाडटा. सरकारान अर्थसंकल्पात केल्ल्या अदमासाचेर रिझर्व्ह बँकेचें हें गणित. मायनिंग बंद जाले उपरांत येणावळीच्या बाबतींत परिस्थिती आनीकूच बाबत जाल्या. GDP सादारण 5,000 कोटींनी पडपाचो अदमास आसा. मात सरकारान रिणाचें प्रमाण उणें करूंक ना. रिझर्व्ह बँकेचो हो अहवाल परिकार सरकारा खातीर शादुरकायेची शिटकावणी. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट मिडिया. कुटबण जेटीचेर कर्नाटकातले 11 ट्रॉलर धरले. तातूंत 10 उडुपी मालपे जेटीचे आनीक 1 कारवारचो. कुटबण जेटी लागसार नुस्तेमारी करतना तांकां सकाळी सुमार 11 वरांचेर धरले. बेतल्यांतले कोस्टल पुलीस आनी कुटबणच्या नुस्तेकारांनी मेळून ही कारवाय केली. गोंयचे दर्यांत जावपी चोरया नुस्तेमारीचेर नियंत्रण दवरूंक सध्या यंत्रणा जाय तशी ना ही गजाल नुस्तेमार मंत्री आवर्तानान मान्य केल्या. 35 ट्रॉलर आशिल्ले. पुलिसांकडे स्पीड बोटी उणे आशिल्ल्यान उरिल्ले 25 ट्रॉलरांनी फुज्जो काडल्यो. Total 11 boats. They were within 5 nautical miles. They were supposed not to come within 5 nautical miles for fishing. Accordingly, all the boats are intercepted and we have seized the boat. 11 boats along with the crew members. Last time they were caught, but we left them because we had not caught them to the proper channel.
This time, Coast Guards, the Goa police, they were there, then a man from our fishery department was there. And this time we have caught them to a proper channel. So this time we are just not going to leave them without booking them for a case. 100% we'll book them for the case. But is infrastructure a problem to the Coastal Police or the Department of Fisheries? It is, but we'll try to improve the thing because we don't have high-speed boats with us. So these engines are high-speed engines. Our engines, we can't catch up to them. So we require high-speed boats, which I have already told the CM, and he has promised to give us the high-speed boat. बायलावेल्या लैंगिक अत्याचाराक आळाबंद हाडपाक कायदे करचे परस केशींचो बेगीन निकाल लावन आरोपींक ख्यास्त करपी यंत्रणा घटमूट जावंक जाय. समाजाची प्रसंगावार एक आनी उपरांत एक अशी दोन तोणाची भुमिका उपकारची ना अशें मत जाणकारांनी आयतारा उक्तायलें. राज्य बायला आयोगाच्या फुडाऱ्यान पणजे घेतिल्ले परिसंवादात उपमुख्यमंत्री फ्रांसिस डिसोजा, मंत्री दिलीप परुळेकार, चिल्ड्रन्स कोर्टाचे न्यायाधीश अनुजा प्रभुदेसाय, बायला आयोगाचे अध्यक्ष एजिल्डा सापेको आणि डीजीपी किशन कुमारान मतां उक्तायलीं. Children's Act, a very beautiful act, which aims at protecting our children. Unfortunately, till today we do not have infrastructure. Till today we do not have a full-time judge. Forensic reports are not received in time. Muddemal which is forwarded to CFSL is not received in time. बायलावेले गुन्यांव दिसान दीस वाडत चल्ल्यात, मात खास्त जावपाचो आंकडो दिसान दीस कमी जायत चल्ला अशें बायला आयोगाचे अध्यक्ष एजिल्डा सापेको म्हणटा. All agencies were in fact working efficiently. There would be reduction in crime against women. बलात्काराविशीच्या कायद्यात दुरुस्ती करून कांयच जावचें ना अशें आमदारांक दिसता. लोकांची मानसिकता बदलूंक जाय आनी न्याय दिवपाची पद्दत आनीक कडक जावंक जाय अशें तांचें म्हणणें आसा. पूण म्हाजो भंय इतको आसा की एखादो गुन्हेगार जर आमी ताका फाशीची शिक्षा जर कन्फर्म केली जाल्यार गुन्हे कमी जातले हे कशा वरसून आसा. गुन्हेगाराक जेन्ना हे कर्म केल्या नंतर कळोन येता आनी आतां आपणाक मेल्या शिवाय म्हणजे फाशी जाल्या शिवाय आपणाक गत्यंतर ना. नवे कायदे करप, नवे आनी कितें करप, यंत्रणा तयार करप, म्हाका दिसता हे सोल्युशन समाजान सुदारपाची गरज आहा. समाजान अदीक शिटूंक जावंक जाय अशें डीजीपी किशन कुमार म्हणटा. One boy and a girl, injured condition, lying on the road and asking for help. And by the side of that picture, there is another picture. The same set of society is having candles next day. This speaks about the double standards we have. Let me tell you, whatever good or bad is there with the police is the reflection of the society. That police is too good or too bad. If police is too bad, it is the mirror of the society itself. And when our sister, mother, friend is teased in a bus in Delhi or in any city and 50 persons traveling in the bus doesn't stop it, don't you think we are encouraging the criminals? Use this opportunity, this workshop, to at least go back from here with a sensitive mind. प्रुडंटा खातीर प्रज्योत पेडणेकार. आता घेऊ एक व्यावसायिक विसव.